Actually, it works for the upliftment and empowerment of the underprivileged children. म्हणजे भुरग्यांक जे शिकपाक बरी आसा तांचे कडेन फायनान्शियल तांची परिस्थिती अशी ना की ते आपल्याक फुडें व्हरू शकता. अशा भुरग्यांक करियर गायडन्स करता किंवा तांकां स्कॉलरशिप्स दिता किंवा वेगळे वेगळे स्किल ओरिएंटेड कोर्सेस तांकां घडोवन हाडटा. त्या भायर पद्मिनी फाउंडेशन वर्क्स फॉर द इन द हेल्थ सेक्टर ऑल्सो, वेर इन कॅन्सर अवेअरनेस किंवा कॅन्सर डायग्नोसीस, कॅन्सर ट्रीटमेंट, जेका एकदम इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन जे आसा बायलां खातीर स्पेशली तांकां वी गीव ऑल दीस कायंड ऑफ फायनान्शियल सपोर्ट एज वेल एज ट्रीटमेंट. श्रमधाम योजना जी आसा ही आतां सध्या आमी हांगासर प्रेस घेता ती साखळे पुरतीच आसा. आमचे साखळे मतदारसंघ म्हणजे आमच्यो म्युनिसिपालिटी आनी आमची पंचायत आसा तेज्या भितर जे आमकां संपर्क आमच्या दोतोरा कडेन केल्लो आसा, आमकां मतदारसंघा कडेन केल्लो आसा, तेंचेच आमी सद्या विशय हातीन घेतलेलो आसा. आनी ही घरां जी आसा थोडी क्रायटेरिया दवरलेली आसा. तांकां करता करता घरान कोण ना, पुरुश कोण ना, तेंची घर मातयेचें आसा आनी मोडकळे गेल्या कांयच ना. म्हणजे हे पद्दतीन जी घरां आसा म्हणजे कापीत धापल्या आनी गळटा तांकां तेंची थोड्यांच्या अशी आसा परिस्थिती की तेंची मंद बुद्धीची भुरगीं आसा. एका फॅमिलीन आनी तिगा चलयो आसा त्यो मंद बुद्धीच्यो आसा आनी आवय एकटीच आसा. अशे परिस्थितीन ती आसा. तांकां एक्चुअली हो खूब दिसा पयलींचो हे आसा. आमकां मातसो टायम लागलो. दोतोरान आमच्या दोतोरान हे तेंचे संपर्क साधल्या नंतर आमकां दोतोरान तेंचे कडेन चला म्हटलें आनी आमी गेल्ले आसा आनी तेंचे फोटो काडले आसा, तेंचे व्हिडिओ काडलेलो आसा. तेजे आमी प्रेजेंटेशन आमी 27 तारखेक करतले. पण फक्त साखळी मतदारसंघाचो सध्या आमी मतदारसंघाचो विचार केल्लो आसा आनी गरीबांतलो गरीब जो आसा तेजोच हो विचार आसा. आमच्या सुंदरकर बाईन सांगले की श्रमधाम योजना जी आसा त्याच्या अंडर जे लोक असे आसा अशी घरां आमी आयडेंटिफाय केल्या की त्यांची फायनान्शियली परिस्थिती अशी ना की ते स्वतःचे घर व्यवस्थित बांधू शकता. व्यवस्थित इन अ सेन्स की माथ्यार आपल्या भुरग्यांच्या माथ्यार छप्पर आसचे ते गळचे न्ही अशा परिस्थितीत अशा लोकांक किंवा त्यांच्या घरान कोण तरी मेंटली वीक आसा, फिजिकली चॅलेंज आसा, ज्यांची फायनान्शियल परिस्थिती बी ना आणि फिजिकल स्थिती अशी ना की तो आपले घर उबारून व्यवस्थित रावतलो. अशा लोकांक आमी वी आर ट्रायिंग टू गिव सपोर्ट आणि आमी वी अर्ज टू द सोसायटी ऑल्सो की तुमच्याकडे जितले जाता 1 रुपयापासून कितले पर्यंत फायनान्शियल जाता तितले पर्यंत तुम्ही सपोर्ट दिवचो. जायना जाल्यार 1 दिसाचो श्रम म्हणजे स्वतः वचून थंय 1 दीस आपलो दिसाचो टाइम दिवन आपले श्रम दिवन कॉन्ट्रिब्यूट टू अ नोबल कॉज वेरीन आमी दुसऱ्या म्हणजे समाजातलो अंतिम घटक अंत्योदय तत्व म्हणटा जे ताचेर आमी ताका मनशाक प्रत्येकाक जशें आमी एका व्यवस्थित घरान रावता तशें तांच्या भुरग्यांकूय आधार आनी शेल्टर आमी दिवचे. अशें आय वी अर्ज की तुमी पब्लीक सगळे लोक फुडें येतले आनी ह्या नोबल कॉजाक हेल्प करतले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.